सगळीं उबी रावन सुरवातीचें गायन आमी गावुया. वंदन तुका A37 पान 20, A37 पेज 20. Sorgicia Baba, वंदन तुका सासनागी पोडू अमान करता. तुझो मोगोर्गू आर्गा दिता. तुझो सोबदायगू गोयार आसा. तुझो मोगोर्गू आर्गा दिता. तुझो सोबदायगू गोयार आसा. देवाच्या पुता वंदन तुका. मारीच्या भुरग्या आमच्या बाबा. तुझो मोगोर्गू उतर दिता. काळजांतान तुझो फाटला करता. तुझो मोगोर्गू उतर दिता. काळजांतान तुझो फाटला करता. पित्याचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो, जो आसा आनी सदांकाल आसतलो, त्या देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमची सगळे आसूं. भाव भयणीनो, माय मोगाचो येवकार तुमकां आज हे सकाळच्या मिसाचे भेटीन केरीत भाशेन मागता. आमी हे मिसांत फ्रांसीस शावियर आब्रेव ह्या आमच्या भावा पासत स्वर्गीच्या बापान ताका आपली शांतीन आपल्या विसवान घेवं. मागूय आमच्या भुरग्यां पासत जी आपली परिक्षा करतात तांकां जाणवाय, तांकां शिकतात तें आपल्या मनान दवरूंक आनी बरे भशेन आपली परिक्षा करूंक. मागुया आमची जायतीं भाव भयणां पिडिवंत आसात तांकां कुडी आत्म्यांची भलायकी. आपलो वाडदीस समारंभतेल्यांक देवाची कृपा आनी खेरीत बरी भलायकी ती वाडूंक. आनी मागुया आज आम्हा एकल्या पासत आमी सदांच आमच्या उतरांतल्यान आनी जिविताच्या चालींतल्यान जिवंत जेजूक गोवाय दिवंक. काळजांत तान दूख दोतल्यांक बक्षणी दिवंक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. तूं आमकां जिवीत दिवपाक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. आनी सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आज पवित्र सभा करता उगडास बाग्योन इग्नास आंतियोकीचो सेंट इग्नेशियस ऑफ आंतियोक रोगशास्त्री आनी धर्मोध्यक्ष पवित्र सभेचो एक जाणार. ताणें जेजू खातीर आपलो जीव दिलो. ताची विनवणेन आमकांय एकल्याक काळजीदारपण मागुया. स्वताक सदांच फुडो करूंक आमकां कृपा मागुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या आनी पवित्र सभेच्या मोगान जोळटें बाग्योन इनासाचें काळीज रोगताचो निमाणो थेंबो वारोवन मोगाची व्हडती व्हडली रुजवात दिवंक लासताले. ताच्या मोगाचें जैत आयच्या दिसाक संतोशान आनी अभिमानान आमी समरमतांव. आनी तोच मोग आमच्याय काळजांनी दिसान दीस वाडय म्हूण मागता. अशें संवसारांतले आडकोडी आनी दोगडावण्या मदें जेजूक गोवाय दिवचे ओत्रेक आमचे भितर वाडत वचूं. आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. देवाचें उतर आयकुया. बाग्योंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, तुमच्या अपराधां आनी पातकां पासत तुमी मेलोल्यात तेन्ना ह्या संवसाराचे चाली प्रमाणे आनी वाऱ्याचे पदवी चलयत्या त्या अधिकाऱ्यांच्यान
म्हणजे देवाचेर कल्पतात ताचे सोबे आतां वावरात. त्या आत्म्याच्या नेमा प्रमाणे तुमी जियेतल्यात. खरेंच म्हणल्यार आदीं आमी सगलीं ताचे आसल्यो. कामचारी जिवीत जियेताल्यो, कुडीच्या वंडवानय फाटल्यान चलतल्यो आनी आमच्याच वाद्याचीं जाल्यो. आनी अशें आमी हेरां भाशेन सोयबान देवाच्या रागाक सांपडटल्यो. पूण देवाची काकलूत इतली व्हड आनी इतलो ताणें आमचो मोग केलो की आमच्या पातकांक लागून आमी मेल्यो तेन्ना क्रिस्ताच्या एकवटान ताणें आमकां नवो जीव दिलो. ताच्या फुक्याच्या देण्यान तुमची सोडवूण जाली. क्रिस्ता जेजू सोबें ताच्या सांगाताक ताणें आपलें पुनर्जिवनपण केलें आनी ताचे बरोबर आमकां स्वर्गार बसयलीं. ह्या पोरीन जेजू क्रिस्ता सोबें आमचे ताय आपलें बोलेपण दाखोवन फुडल्या शेंकड्यांक ताणें आपली अप्रिमीत कृपा कोलीत केली. कारण देवाचेच कृपेन बाबडता उदेशीं तुमकां सोडवून मेल्ल्या. तुमचेच वस्तुकी न्हय पूण देवाच्या फुक्याच्या देण्या. ह्या कामांत आमी मिजाज करूं नये, कित्याक आमची सोडवण आमच्याच कुरण्या वरवीं उपजोना. आमी देवाची रचना. आपणें आदींच फुडें तयार केलेलें बऱ्या कुरण्यांचें जिवीत आमी जियोंक. क्रिस्ता जेजू सोबें ताणें आमकां रुचल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे ओळखार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परान आमकां रुचल्यान ताचेच आदीं आमी आसा म्हणुया. सर्वेस्परान आमकां रुचल्यान ताचेच आदीं आमी आसा. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भोक्ती करात. सोद गितां गावून भितर सरात, संतोशान येयात देवा मुखार. जबाब सर्वेस्परान आमकां रुचल्यान ताचेच आदीं आमी आसा. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रुचणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान येया तर ताचे मुखार, आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावतात. जबाब सर्वेस्परान आमकां रुचल्यान ताचेच आदीं आमी आसा. तो गोवली आमी ताच्यो शेलयो, मोयपासान चोरून सांबाळलेल्यो. ताचे मुखार येयात, तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची पोरजात. जबाब सर्वेस्परान आमकां रुचल्यान ताचेच आदीं आमी आसा. ताचे दारवटे काडून येयात, ताच्या मंदिरान भितर सरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात, सगलीं बरोबर गायात नोमान. जबाब सर्वेस्परान आमकां रुचल्यान ताचेच आदीं आमी आसा. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माये मोग सासणांक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणगेचे पिणगेक तो विस्वासी. जबाब सर्वेस्परान आमकां रुचल्यान ताचेच आदीं आमी आसा. उद्गाराक सगळें उबी रावया. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. कुशे मनांची कोण गोरीब ती खरेंच बागे, सर्गींचे राज खरेंच तांचें. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्या. लोकांच्या जोम्यांतले कोण एकल्यान जेजूक म्हळें, गुरुजी म्हाका पडला ते दायजाचो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग. जेजून ताका अशी जाप दिली, इश्टा
तुमचे भितर न्यायनीत वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला. मागीर ताणें तांकां सांगलें, चोत्राय दुरात आनी सगळे तरेचे आपसुवार्थांतली मेकळी रावात. कित्याक कोणाक पुस्कळ गिरेस्काय आसली जाल्यार ताचें जिवीत ताचेर दवरलेलें ना. पुस्कळ गिरेस्काय आसली जाल्यार ताचेर ताचें जिवीत दवरलेलें ना. मागीर ताणें तांकां एक वपार सांगली. एक गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताच्या शेतां भाटांक खूब पीक जालें. तेन्ना तो आपणाच भितर चिंतूंक लागलो, म्हजो पिकाळो बरोवन दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना, हांवें कितें करचें. आनी ताणें म्हळें, अशें करतलो, म्हजे कोडे मोडून तांच्याहून व्हडले कोडे बांदतलो आनी म्हाका पिकलां तितलेंय आनी सगळी म्हजी गिरेस्काय तातूंत भरून दवरतलो. मागीर म्हज्या ओत्म्यांक अशें म्हणटलो, ओत्म्या म्हज्या, 100 वर्सांक पुरोसोर खूब माल तुज्या आदीन आसा, विसो घे, काप ये आनी मौज मार. पूण देवान ताका म्हळें, पिशा, आज राती तुजो ओत्मो परत मागचो आसा. म्हणटच तुवें तयार करून दवरलां तें कोणाक? आपणाक थेवे एकठांय करता, पूण देवा मुखार गिरेस्त जावंक ना ताची गोत ही. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणेन तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आज आमी भाग्योन इग्नेशियस ऑफ एंटियोक हाचो शबदधर्मीक उगडास करता. भाग्योन इग्नेशियस ऑफ एंटियोक हाका भाग्योन जुआंव दी एवेंजलिस्ट शुभ वर्तमान बरयणार जेजूचो आपोस्ल ताणें भावार्थ दिल्लो अशें म्हणटात. इतलेंच न्हय, आंतियोक वाठारांत जंय भाग्योन पेद्रू आसलो ताचे उपरांत भाग्योन इग्नेशियस बिशप जालो. भाग्योंत इग्नेशियस और इनास एक कोडेगांत गोवाय पवित्र सभेंत. कित्याक पवित्र सभेक दुमाळो दितले तेन्ना हे दुमाळ्यांत क्रिस्ती भावार्थ्यांक एकठांय रावूंक, भावार्थ थीर गोट करूंक इनास खूब वावलो. इतलो की ते काळाचो अंत्योकिया वाठारांतलो एम्परर खूब चाडवलो आनी ताका रोमांक व्हरूंक आनीक रोमांक एक व्हडलें एम्फिथिएटर आसा. थंय क्रिस्तांवांक शिवाच्या तोंडांतल्यान खावंक धाडटाले आनी सगळो लोक, रोमाचे लोक एकठांय जावन त्या एम्फिथिएटरांत खुशाल जातालो पळोवपाक. शिव मनशाक खातात ते, ताचो पिठो करतात तो. जे भाशेन आमच्या गोंयांत आदीं आनी आमच्या तालगांव आमी घेर्रांक एकठांय जातालो लोक. आमचे घेर म्हळ्यार भोव करून आमच्या कोणसांच्या फेस्ताक एक व्हडलो दोबाजो आसलो. सगळे वाठारांतलो लोक येतालो घेर चोवपाक. कोणाचें? 2 बैलांचें वो 2 रेड्यांचें. ते भाशेन क्रिस्तांवांक पिडापीट दिताले तेन्ना क्रिस्तांवांक घालताले खावंक ह्या जनवरांक उपाशी दवरताले. आनी बांदलेलें आसलें एक स्टेडियम, एम्फिथिएटर म्हणटात स्टेडियम. ते स्टेडियमांत सोडटालेत
ह्या एम्पररान चिंतलें अंत्योकियाच्या इनासाक थंय धाडुया. 2 शिव दवरले तयार, उपाशी दवरले आनी ताका थंय पावोवपाक जायते शिपायांचो वापूट केलो. ताका एके गाडयेन घालो आनी थंय तो ताका व्हेलो. आनी वेता आसतना तो आपल्या क्रिस्तांवांक चीट बरयता, म्हाका थोडेच काळान सावजांच्या दांतांनी म्हजो पिठो जातलो, पूण हांव भियेना जेजूक गोवाय दिवं. आनीक इनास ह्या शिवांच्या तोंडांतल्यान ताचे कुळक्यान कुळके कोत्तात. ताची थोडीशीं हाडां उरलीं ती मागीर ते घेवन वतात भावार्थी. आनी 4थ्या शेंकड्यांतान क्रिस्तांवपणाचे भाव भयणीनो भाग्योन इनास अंत्योकीचो हाची भोक्ती लोकांक देवान ताका खूब बोळवंत केल्लो क्रिस्ताक गोवाय दिवपाक. आनी देखून कुशालकायेन आज पवित्र सभा ह्या भाग्योन ताची परब करता. सेंट इग्नेशियस ऑफ एंटियोक, not only the bishop, not only a martyr, a great witness of Christ. आनी आज हे देवाच्या उतरांत आमकां मेळटा आमचें जिवीत कितलें सादें न्हय. देवान ह्या मनशाक कितली पीक दिलेली आनी तो पळयात कितें करता. तो कितें करता, शेतां बाटांक पीक जाली ताका टेंशन जाता, खुशाल जावंक जाय आसलो ताका, टेंशन जाता ताका, हांव कितें करतलो, इतलें पीक जालां म्हाका, कितें करतलो हांव. पिकूय जाल्यार टेंशन आनी पीक नासल्यारूय टेंशन, टेंशन जाता ताका. तो आपणाच भितर चिंतूंक लागता, मायंड द वर्ड्स, तो आपणाच भितर चिंतूंक लागता, म्हजो पिकाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना, आय डोंट हॅव प्लेस, कितें करूं हांव. भाव भयणीनो जायते फावटी आमची दशा अशीच कितें, म्हजो पिकाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना. दिवाली धमाका म्हूण सुरू जाला, पेपरान बोल्ल्यान जायते कितें आमी घेता. हांगा आमकां फर्निचर एक्सपो येयल्लो आहा कम्युनिटी सेंटर, विशाल सुपरमार्ट, हजारांनी लोक एकठांय जाता. दिवाली धमाका, म्हजे लागीं पिकाडो भरून दवरूंक जागो ना, हांव कितें करतलो. भाव भयणीनो ह्या ग्रेस पिशान द रिच फूल इज कॉल्ड द रिच फूल. आमी जायते फावटी वी बिकम रिच फूल्स. He never saw beyond. He never thought of others. He never thought life after. देवा मुखार गिरेस्त जावंक ना, देवा मुखार गिरेस्त जावंक ना, ताची गोत ही. This is the condition, this is the situation of a person who is not rich in front of God. भाग्योन अंत्योकाचो इनास गिरेस्त देवा मुखार. संवसारांत ताची कूड कुसूंक न्हय, ताची कूड शिवाच्या तोंडांतल्यान पिठो जावंक ताणेंच दिलें. देवाची खोशी जाली, पूण देवा मुखार तूं गिरेस्त. कितले शेकडे जाले पवित्र सभा ताची मुजत मागता. गिरेस्त
the rich fool, we don't know even his name, because he was a fool. His name only is a rich fool. जायते फावटी बाबा म्हणिनो देवान आमकां दिल्लें बरेपण ओळखून घेवया. आनी तें म्हजेंच न्हय, तें म्हजेंच न्हय, तें दुसऱ्याचें. दुसऱ्यां सवे आमी बरेपण जोडूंक आमी शिकुया. आमी जाणा कितलो लोक कोवीड हे पिडेन मेलो, गिरेस्त मेलो. लाखपती व क्रोरपती मरून गेले खिणा भितर. तूं एकठांय करून दवरल्या ती गिरेस्तकाय कोणाक? स्वर्गराज्याक तेवे एकठांय करूंक आमचे हुस्को, आमचे प्रयत्न जावंक दी. तोच जेजू जो देवाचो पूत आसतना गुरवांगोट्यांत मनशाचे सोडवणी खातीर आयलो, आपुणूच दुर्बळ जालो, आपुणूच सारको रितो जालो, तो ह्या विधीचेर येतलो. आमकांय खरे जाणवायेन बोर म्हूण मागुया. भेटून गायन गाऊया. रुपये भांगार मागिनाय, C30 पान 40 C30 पेज 41. रुपये भांगार मागिनाय, आखो संसार तुजो सायबा. आमची काळजा तुका जाय, कोशेन ओपून दिता तुका. आमची काळजा उबारता तुज्या मोगा गावडेरा. 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 भयणी भावांनो, आमच्या बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. ह्या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मागून घेवन. भोव पवित्र देवा, हांव क्रिस्ताचो घोव म्हणटालो तो भाग्यो दिनास. सावजाच्या दांतांनी पिठो जावन जेजूच्या बलिदानांत समर्पिल्लो निर्मळ उंडो जावंक पावलो. आमचेंय समर्पण तुका मानता तसलें जावचे खातीर दिसाच्या दिसाक कोश्टांनी दळलेलें आमचें जिवीत तुज्या मोगाचे उज्यान भाजलेलो निर्मळ उंडो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं लालिवून मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारांनी शास्त्रांचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. इनास अंत्योकीचो तुज्या रोगशास्त्रान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें आमचे असोकतायेंत क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ सोपुर्णायेन तूं परजोडयताय. देखून स्वर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वी निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान
स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे नावेन येता ताका सोय स्वर्गी तुका सोय सोय. बाप्पा, संवसाराचे सुरवेक तावन मनीस तुजे भाशेन पवित्र जावच्याक ताच्या बऱ्याक पडटा तें तूं सदांच करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सवें आमी सगलीं तुजीं भुरगीं तर हांगा एकठांय आसलेल्या ह्या तुज्या पुतान दुआंचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या देणेचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांक पाठय. ताचे पदवेन जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आमी सांडलेलीं आसतना आनी तुजे सोशी परतून येवंक आमकां बोळ नासलें तेन्ना व्हडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातोक नासलेलो जावनूय आपणाकूच आमचे आदीन केलो आनी खुर्सार मरून तो तयार जालो. आपले हात स्वर्ग आनी संवसारा मदीं विस्तारचे आदी आनी एक शाश्वत कोरारी स्थापूंक वयचे वेळार आपल्या शिसां बराबर पास्काचें जेवण जेवंक तो बसलो. जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. म्हजे धन्य आनी म्हजे देवा. तेच परी जेवण जातच सगली रोसना आपणा सवे बापाचे बेगीन परतून हाडून आपूण कुर्सार रगत वारूंक वेता म्हूण जाणा जावन जेजून दाकासरान बोलोवली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू आमचें पास्क आनी चोरना दुसरी शांती देखून ताचो उगडास करून ताचें मरण आनी पुनर्जीवनपण आमी समरमता आनी ताच्या येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशिरून रावता देखून विस्वासी आनी खरें देवा, ही मनशांक तुजी इश्टागत नव्यान जोडून घेतल्या तीच बोली आतां आमी तुका समर्पिता. कोनवाळे बाप्पा, जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या एकाच बलिदानान वांटो दिवंक हांगा हाजीर केल्यान तांचेर तुजी दोळाळ नदर घाल आनी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन भेद आनी वेगळोचार नासलेली एकेच कुडींत तांकां एकठांय. फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा, सगळी याज्ञिकी वर्गा कडेन मनाच्या आनी काळजाच्या एकवटांत आमकां सांबाळ. काकुचारा देवा, आमचे मेल्ल्या भाव भयणींक तुजे गोपान घे. एक दीस तांचे बराबर आंकवार मरीच्या तिचो पोती भाग्यून झुजेच्या भाग्यून दोन मृतांच्या आमच्या आस्कारी भाग्यून मिंगेलाच्या आनी सगळ्या भाग्योंता मदें भाग्यून कशी तुज्या भाग्योंता मदें आमी आसतल्या म्हूण आमकांय बरवूसो आसा. हो वेळ पावसर तुज्या राज्याची वाट बरोबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी. तेन्ना सगळे तरेच्या आशेंतली आपसुवार्थांतली कुसरेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन सासणाक जिवंत आसलेल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिन वाचूंक पावतले. हांव त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. क्वेरिते प्रिमूम रान्यूम देई, देवाचें राज पयलें सोदात जेजू म्हणटा आनी हेर सगळें तुमकां मेळटलें. देवाचें राज आमच्या मनांत काळजांत आमी आपणाव आनी देवान आमकां दिल्लें सगळें बरेंपण ओळखून ताकाच आमी वाखणूं, ताकाच आमी मान दिवं आनी ताचेच कुशे प्रमाणे आमचे लागीं आशिल्लें सगळें आमी वापरूंक बरोबर जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं.
आमचो दिसपट्टो ग्रास जावं आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बघू आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सबस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमचे सुरमुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरयता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटळी आनी सोराकांतांतली वाटाय तुमी जेजू क्रिस्ता तुजे दोनूतांक मुळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता सस्नांच्या सस्नांक जिवन जेजूची शांती सोदंकार तुमचे सभे आसूं खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया देवाची शिली संवसाराचें पाप स्वर्गराज्याक थेवे एकठांय करूंक आमकां आपयता तो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणांत आतां वांटो घेतली आमी सुभागी सुमियात म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कोमियांच्या वेळार गायन गावुया जिओ न्हू D22 पान 50 आनी न्हू D22 पेज 59
क्रिस्ता बरोबर आमी सोंसले जाल्यार, क्रिस्ता बरोबर आमी मेले जाल्यार तशे बरोबर आमी मोहिमेन जिवन जातले. असलो भावार्थ बाग्यूंत इनास दे अंत्योकिया तो आमकां शिकयता. जेजूच्या पावलांनी चल्लो, क्रिस्ती भावार्थाक थीर रावलो आनी क्रिस्ताचो गोव कसो सावजाच्या दांतांनी दळून जावचो जेजू सवें तो निर्मळ उंडो जालो. आमचेंय जिवीत अशें जावंक बाग्यूंत इनास हाची देख आमचे दोळ्या मुखार दवरुया. प्रार्थुया. कोनवाळे बापा, सर्गीच्या जिविताक आज जल्मलेल्या बाग्यूंत इनासाचो उगडास करून आमच्या गुवळ्यांच्या एकवटांत दिनवासनेचो संस्कार आमी समरोमला. एकवटांतलीं केदींच वेगळीं सरूंक निर्मी नाका आनी आमच्या क्रिस्ती भावार्थाची आनी नांवांची व्हडवीक कन्यांनी आमी सांबाळूंक तुवें दिल्ल्या सर्गीच्या उंड्या वरवीं भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत आमकां गोट कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. भाव भयणीनो, फाल्यां बाग्योंत लूक शुभ वर्तमानकार सेंट ल्यूक हाची परब. सेंट ल्यूक एक वैज आसलो आनी ताणें जेजूचो पाटलाव केलो आनी हो शुभ वर्तमान आमकां व्हडली गिरेस्तकाय ताची ताणें बरोवन दवरलो. फाल्यां आमी ताची परब करता. बाग्यूंत इनास अंत्योकीक आसतना क्रिस्तांव म्हूण लोकांक नांव पडलें. भावार्थ्यांक आमकां आज क्रिस्तांव म्हणटा. हें नांव अंत्योकीक हे वाठारांत पडलें. पीपल कॉल्ड दोज हू वर ऑफ दीस वे ऑफ लायफ क्रिश्चन्स. आज अभिमानान आमी क्रिस्तांव म्हणटा. तूं क्रिस्तांव? ओय, देवाचे कृपेन हांव क्रिस्तांव असो जबाब दिताली. आमचें हें क्रिस्ती वडवीक आनी जिवीत वाडोवंक बाग्यूंत इनास आमकां स्फूर्ती दिवं. आज सांजे 4:15 त्योर्स आनी त्या उपरांत मागीर एडोरेशन. आनीक आमी बेगीनूच सोंपयतले कित्याक आमचें नोवेन चलता. पियेदा सायड म्हणजे कापेलांत नोवेन चलता. हे नोवेनांत वांटो घेवपा खातीर सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान जेजूचे गोवाय जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखार शेवटाक गायन गावुया. बापा तुका आर्गां दिता. E3 570 आनी 7. E3 पेज 77. Sobițundo ulabaso vicisvadik falagati morva velya yabaso doria tule masade kaki baba tugar तुझ्या मोगात गायन करता.